लोकांची अशी लायक वीश फुलफील जाता पळय, तेन्ना ते लोक आसता पळय केळाचो असो घड घेवन येता देवा खातीर. कशें आसा इश्टानो, वेलकम टू अवर चॅनल गोवन कपल डायरीज. तुका खबर आसा, गोंयान एक अशें देवूळ आसा जे दर्याच्या सारकें लागीं आहा. तूं म्हणूं शकता लायक बिचाचेर आसा ऑलमोस्ट. आनी तें देवूळ खुबूच ब्युटिफूल आसा आनी अशें म्हणटा की दर्याचेर जे लोक काम करता पळय, लायक नुस्तेकार बीन जे दर्यान वयता पळय तांकां राखता. आनी इवन त्या देवळान फॉरेनर सुद्दां ना देवाचें दर्शन घेवपाक येता. खबर आसा तुका तें? आनी मेन लायक तुका जर हांव क्लू दिवं शकता लायक की त्या देवळान करंटली न्हू जात्रा चल्लेली आसा. हय खबर आसा म्हाका. सो तें देवूळ जावन आसा आजोबा देवाचें केरये हांगासर. देवूळ खुबूच ब्युटिफूल आसा आनी त्या देवळाचे मेन अशें लायक इम्पॉर्टन्स अशें आहा की लायक त्या देवळाक न्हू खंयच्याच सायडीकसून अशी वंट ना. सगळ्या सायडीकसून आमकां अशें ओपन अशें पळोवपाक मेळटा. लायक एवरी सायडीकसून न्हू देवूळ फर्स्ट ऑफ ऑल तें रावंड आसा अशें आनी प्रॉपरली सगळ्या सायडीकसून वारें सगळे कडेन अशें पास जाता. सो खंयच अशी वंट अशी ना ज्या जितून म्हणूं शकता लायक तूं देवाक अशें प्रॉपर भाशेन न्हू देवाक सगळे कडेन अशें देवाचें न्हू दर्शन जाता. सो एक खूबच अशें बरें देवूळ आसा आनी थंय वयतकूच सुद्दां न्हू एक बरोसो असो एक्सपिरियन्स जाता. फर्स्ट ऑफ ऑल थंय जो देव आसा देव आजोबा, तो एक्चुली लायक तूं म्हणूं शकता की लायक एक राखणदार आनी तें देवूळ न्हू खूबच अशें जागृत देवस्थान आमी अशें म्हणूं शकता. आनी लायक तूं कितें मागता पळय अशें देवा कडेन लायक तें अशें फुलफील जातात. आनी जेन्ना खंयचेय लायक लोकांची अशी लायक वीश फुलफील जाता पळय तेन्ना ते लोक आसता पळय केळाचो असो घड घेवन येता देवा खातीर आनी लायक देवाक घड दिवन असो थँक करता की लायक देवा जे तुजे कडेन अशें मागलेलें पळय ती आमची लायक वीश आसली पळय ती फुलफील जाली म्हणून. हय सारकें तुजें. लायक गोंयान अशी लायक खूब कडेन अशी पद्दत आसा जितून लायक घड दिता पळय. जशें आमी आमच्या प्रिवियस व्हिडियोन असोय घाल्लो देव बाबरेश्वराचो पळय केळ्याच्या जात्रेचो. थंय सुद्दां लायक केळ्याची जात्रा आसता पळय देव बाबरेश्वरा कडेन कलांगूट हांगासर तेन्ना सुद्दां केळ्याचो घड हाडटा. इवन खुबशे देवळांनी आसता. इवन आमच्या मामाल्या हांगासर एकोशे लायक वार्शीक जेन्ना जात्रा जाता पळय मंडपान जेन्ना येता पळय तेन्ना अशे खुबशे अशे केळ्याचे घड लायता बीन. तशें हांगासर सुद्दां लायक देवाच्या दर्शनाक लोक येता पळय तेन्ना केळ्याचो घड हाडटा आनी देवाक आभार प्रकट करता की लायक तेजी वीश फुलफील जाली म्हणून. ओके, बट म्हाका एक सांग की लायक वॉट इट इंडिकेट्स जेन्ना केळ्याचे घड दिता बेसिकली लोक पळय तेन्ना. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आमी म्हणूं शकता लायक की लायक थँक्स गिवींग एक फर्स्ट ओके. ऑफ ऑल लायक. आनी सेकेंडली म्हणूं शकता की लायक आतां पळय जेन्ना आमी केळ्याचो जो घड दिता पळय केळी सुद्दां एक ती नॅचरल फॉर्मान आसता. लायक एक ते कुक्ड फूड असो आसना आनी लायक केळे आसता पळय लायक भायरसून तेजो लायक तो पार्ट आसता तो हार्ड पार्ट आसता आनी भितर सॉफ्टनेस आसता. सो म्हणल्यार बेसिकली इट इज कवर्ड विथ द हय पील. पील हय आणि जो भितुरलो जो प्युअर पार्ट आसता न्हू पळय तो आमी देवाक अर्पण करता. सारकें. आनी तितूनूच खंय ना खंय लायक अशें लायक आमी खंय ना खंय देवा कडेन कनेक्ट करता लायक केळे लायक वॉट एवर वी ऑफर टू गॉड. इट इंडिकेट्स प्युरिटी. सारकें प्युरिटी म्हणून आनी शकता लायक वॉट एवर नॅचरल थिंग जेन्ना आमी देवाक अर्पण करता. सो आमी लायक हिंदू धर्मान सुद्दां लायक एवरीथींग लायक हिंदू धर्म खंय ना खंय न्हू लायक नेचराक कनेक्टेड आसा. सो ते सुद्दां लायक केळ्याचो घड केळी खंय ना खंय नेचराचो पार्ट आसता आनी तितून आमी देवाक अर्पण करून देवाक आमी थँक्स गिवींग करता. करेक्ट. सो बेसिकली हांव अग्री करता की लायक जो हिंदू धर्म आसा न्हू पळय तो कनेक्ट करता आमच्या नेचराक. आतां एक कोणे तरी असो कमेंट मारलेलो की लायक तुमी हो चॅनल कित्याक स्टार्ट केलो पळय तो. सो तूं सांगू शकता. हय. सो चॅनल आमचो हो आहा पळय लायक स्टार्ट करपाचो उद्देश इतलोच आसलो की लायक जी आमच्या लोकां पर्यंत लायक जी हिंदू धर्माची आमची संस्कृतीची जी टोटल इन्फॉर्मेशन आहा पळय ती पावोवपाची. लायक खुबशे लोकांक खबर आसना की लायक आमचो हिंदू धर्म कितें, एक पर्टिक्युलर देवूळ आहा त्या देवळाचो इम्पॉर्टन्स कितें आसा, त्या देवाचें महात्म्य कितें आसा, त्या पर्टिक्युलर गांवचो जो देव आसा
तो कसो प्रोटेक्ट करता, कशी कितें स्टोरी आसा, सगळो कल्चरल जो आमचो गोंयचो हे आसा पळय तो, आनी इवन लायक आमी कवर करतली की लायक गोंयच्या भायली जी देवळां आसा पळय ती कवर अप करपाक. आनी लायक कमींग बॅक टू दी पॉयंट, लायक तो खबर आसा लायक आदल्या टायमाचेर जेन्ना न्हू लायक जे लोक नुस्तेकार स्पेशली दर्यार वयताले पळय, आनी तेन्ना कितें जातालें लायक दर्याचेर तुका खबर आसा लायक वारें वादळ येता पावसाच्या हम्म. टायमार न्हू लायक खूब अशें डिफिकल्ट जाता. आनी दर्या एक असो तूं म्हणू शकता की लायक तूं तुजी लायफ न्हू सारकी रिस्कान घेवन वयता. जो तुजें थंय पोट भरता त्या दर्याचेर, पूण स्टील लायक एक रिस्क आसता लायफाची. इवन हांवें अशें आयकलेलें की आमच्या जाणट्यां कडल्यान की तुवें उज्या कडेन आनी उदका कडेन खेळपाक जायना. तूं एक सारकें. कसली कित्याय वांगडा खेळ, बट उज्या तुजें कडेन फकाणां आनी करूं नाका. आनी उदका कडेन फकाणां केन्नाच करपाक कितें जायना. जाणा लायक की जेन्ना ते लोक आसले पळय नुस्तेकार, जेन्ना दर्यान वयताले आनी तांकां लायक अशें तुफान बीन अशें येताले पळय लायक सायक्लोन, आनी लायक एक वाट मेळनासलेली खूब पावसान बीन अशी डिफिकल्ट जातालें रिटर्न येवपाक. तेन्ना ते देवाक उलो घालताले, देवा आजोबा पाव म्हणून. आनी तांकां एक्चुली तशें देवाचो लायक देवाक उलो घातलो काय न्हू लायक तांकां ती वाट गावताली हम्म. परत येवपाक. आनी इन रिटर्न ते मागीर देवाक थँक करताले. तशेंच लायक जशें सांगलेलें आहा देवाक कितें ना कितें अर्पण करताले. मागीर तो तसो कॉन्सेप्ट स्टार्ट जालो की केळ्याचो घड दिवप बीन अशें. इवन हांवें अशें आयकलां की बेसिकली लायक तूं केळ्याचो घडूच न्हू, मे बी थोड्यां कडेन अफोर्ड जायना की केळ्यांचो घड दिवपाक जाय म्हणून. सो त्या टायमाचेर तुमी लायक एक नाल्ल बसून दिवं शकता. सारकें नाल्ल दिवं शकता, देन 5 केळी दिवं शकता, फुलांचो एक हार दिवं शकता. आनी तुमचे कडेन जाता तशें लायक 1 रुपयासून लायक तूं कितलेय अशें लायक कितेंय दिवं शकता. लायक 10 रुपया दिवं शकता, 1 रुपया सुद्दां दिवं शकता. जशें आमी तुमकां आमच्या प्रिवियस व्हिडिओज सांगलेले आहा, देव आमचे कडेन कसलीच लायक मागणी करिना. लायक आमची ह्युमन्स आसता पळय तेच आमकां अशी आशा आसता, आमीच सेल्फीश आसता सेल्फीश बेसिकली. आसता. सो जशें आमचे कडेन बट अशें कितें आसता लायक की जशें तुमचे कडेन जाता त्या हिशोबान तुमी देवाक कितें दिवं शकता. कित्याक एक देवूळ चलोवपाक खंय ना खंय फंड्स जाय पडटा, लायटीचो खर्च आसता आनी कसलो तरी खर्च आसता. लायक तेल देवाक सुद्दां तुमकां जाय जाल्यार तुमी तेलाची पोती सुद्दां देवा कडेन दिवं शकता. कायंड ऑफ अ थिंग लायक वॉट एवर यू कॅन डू इन स्मॉल ऑर दी अदर वे. तुका खबर आसा लायक त्या देवळाचो आदी एक असो म्हाका ब्युटिफूल थिंग अशें कितें दिसता लायक त्या देवळान जेन्ना आमी खूब फावटी गेल्या सुद्दां पळय तेन्ना पळयलां की खुबशे फॉरेनर येता. हय, दॅट इज वन ऑफ द युनीक थिंग त्या देवळाचें हांव म्हणूं शकता की लायक हांवें आतां गोंयांतली इतलीं देवळां पळयल्या, बट फॉरेनर्स हांवें त्याच देवळान पळयलां की स्पेशली फॉरेनर्स थंयसर विजीट करता पळय ते. सारकें. लायक कशें जाता लायक की खुबशे ट्युरिस्ट येता पळय बिचाचेर, हय. आनी जेन्ना ट्युरिस्ट येता पळय लायक तितून इंडियन ट्युरिस्ट आसूं लायक गोंयचे भायले इवन गोंयचे लोक येता तशेंच फॉरेनर येता. ते कितें करता जेन्ना देवूळ पळयता पळय तेन्ना लायक तांकां क्युरियोसिटी जाता. ओके. क्युरियोसिटी जावन लायक देवळान लायक देवूळ कोणाचें, ते देवळांत कोणाचें आमकां खंयच्या देवाचें दर्शन जाता, ते देवाचें इम्पॉर्टन्स कितें आसा, लायक सगळी लायक एक ती क्युरियोसिटी जाता. ओके, होल्ड ऑन. ताका लागून दर्शन घेता. अशें तुमकां खबर आसा की ऑलमोस्ट लायक गोंयान जी चडशीं देवळां आसा न्हू पळय थंयसर देवाचो विग्रह आसता. बट हे जे देवूळ आसा पळय देव आजोबाचें, जे केरी आसा न्हू पळय थंयसर देवाचो विग्रह ना. सारकें, थंय विग्रह ना. लायक आमी म्हणूं शकता की लायक थंय देवाची आमकां मुर्ती पळोवपाक मेळना. हो. बट थंय न्हू आमकां एक देवाची न्हू लायक देवाक आमकां एक पाशणाच्या फॉर्मान अशें पळोवपाक मेळटा आमकां. आनी इवन थंय बेसिकली हांव आमकां म्हणूं शकता की तो एक निराकार रूप निराकार. सो निराकार इज बेसिकली एक फॉर्म आसना पळय तो. जेका हात, हात, पाय, पाय, हय. तकली आसना पळय हय. तेका म्हणून आमी शकता की निराकार रूप. हय. सो हितून सुद्दां लायक ते सेम थिंग अगेन लायक वी आर कमिंग कनेक्टिंग विथ नेचर. हम्म. जो आमी म्हणूं शकता की देव सगळ्या हितून नेचराच्या ईच एंड एवरी पार्टान आसा. जावं ते एक पर्टिक्युलर स्टोन जावं ते एक पर्टिक्युलर झाड जावं वारें एवरीथींग, इवन फ्रूट वेजिटेबल, बिकॉज इन सम ऑर दी अदर फॉर्म वी टेंड टू वर्शीप एवरीथींग. जावं ते पिंपळाचें झाड आसूं वडाचें झाड आसूं सुद्दां. ताका लागून हो एक खुबसो
त्या देवळान सुद्दां आमकां अशें ब्युटिफूल थिंग देवाक असो त्या देवाक त्या फॉर्मान असो पळोवपाक मेळटा जे आमकां गोंयान दुसरे कडेन खंयच अशें लायक हार्डली अशें पळोवपाक मेळना बट हांगासरूच पळोवपाक अशें मेळटा. आणि हो ब्युटिफूल पार्ट आनी एक आसा की लायक ते देवूळ आसा न्हू पळय ते नियर बाय टू द बीच आसा वीच डिपिक्स की ते स्पिरिच्युअलिटी एज वेल एज नेचरा वांगडा कनेक्ट करता. सारकें तशेंच तुका लायक आमी जस्ट म्हटलें पळय जेन्ना फॉरेनर बीन येता पळय ते कित्याक गेल्ले आसता लायक ट्युरिस्ट सुद्दां एन्जॉय करपाक गेल्लेले आसता बट जेन्ना ते बीच जशें बिचा सायडीक जर देवूळ पळयलें खंय ना खंय तो स्पिरिच्युअली तांकां कनेक्ट जावपाक मेळटा. ऑफकोर्स दॅट इज द बेस्ट पार्ट त्या देवळाचो. सारकें सो कितें सांग यू आर कमिंग एट पर्टिक्युलर प्लेस टू एन्जॉय एंड द अदर बेस्ट थिंग इज लायक यू आर ऑल्सो गेटिंग अ चान्स टू वर्शीप एंड टू गेट कनेक्ट विथ द गॉड बेसिकली. ते देवूळ लायक अशें आहा लायक की चाराय सायडीकसून अशें तो ओपन आहा पळय आनी सेकेंडली देवळाच्या भितर सुद्दां न्हू लायक अशें देवाचे आमकां न्हू खुबशे देवाचे अशें आमकां मुर्त्यो पळोवंक मेळटा महादेवाची पळोवंक मेळटा इवन गणपती गणपतीची हय डिफरंट डिफरंट जे देव आसा पळय तेंच्यो आमकां न्हू प्रतिभा पळोवंक मेळटा अशी वयले सायडीकसून. आनी जशें लायक तुमकां सांगलें लोक केळ्याचो घड हाडटा डिफरंट डिफरंट थिंग्स हाडून देवाक दिता आनी स्पेशली जात्रेच्या टायमार खूब गर्दी आसता खूब म्हणू शकता. जात्रा ऑल टुगेदर 4 to 5 days अशी चलता थंय आनी ऑलरेडी आतां लायक जात्रा चालू आसा. 31 तारखेर जात्रा स्टार्ट जाल्लेली हय आनी तुमी जर आजून 31 जानेवारीक स्टार्ट जाल्ली बेसिकली. हय तुमी जर आजून थंय वचोंक ना नक्कीच वचा. टुमॉरो दॅट इज 4th आय गेस लायक लास्ट डे जात्रेचो सो बेगीन करा आनी जात्रेक वचा आनी देव आजोबा आहा तेजें दर्शन घेयात. तुका खबर आसा लायक पळय आतां आमी डिफरंट डिफरंट थिंग्स अशें डिस्कस केले एक लायक नेचराक कनेक्ट करपाक जात्रेचे नाल्यार आनी कितें जात्रेच्या टायमार सुद्दां तुवें पळयलां आसतलें लायक वेगवेगळे लायक वाठारांतसून लोक येता. जशें हांव म्हणूं शकता पळय नियर बाय पळय पूल आसा पळय केरयेचो आनी ते वटेनसून महाराष्ट्र आसा महाराष्ट्रांतसून सुद्दां न्हू पळयलां की खुबशे लोक येता तेजे त्यो लायक रिक्षा आहा पळय गोंयान आमकां ते हार्डली रिक्षा पळोवंक मेळटा ते लोक रिक्षा करून येता आनी खूब बरें दिसता की लायक आरे गोंयान सुद्दां लायक आतां जे गांवांनी ते रिक्षा तर पळोवंक मेळना हार्डली सिटीनूच पळोवंक मेळटा पणजे म्हापसां पूण थंयसून सुद्दां महाराष्ट्रांतून जे MH07 रिक्षा पळोवंक मेळटा आनी खुबशे लोकूय येता खूब बरें दिसता लायक देवाच्या भितर जो विश्वास आहा पळय तो गोंयच्या लोकांचो आसा महाराष्ट्राच्या लोकांचो आसा. सेकेंडली जे पेडणेचे लोक आसात ते येतात बट बार्देजांतसून इवन पोंडा एरिया इवन सावथ गोवाचे जे एरिया खुबशे गांव आसा पळय थंयसून सुद्दां लोक येता. आमी खुबशे अशे वाठारांतसून सुद्दां GA06 गाडयो पळयल्यो GA05 गाडयो पळयल्या सरप्रायज लायक देवाची ख्याती इतली आसा लायक की सगळ्या वाठारांतसून लोक येतात. सो कितें जाल्लें आसता लायक पळय जेन्ना लायक आतां एक फॅमिली आसता सो ती जेन्ना खंयच्या कामा खातीर एक पर्टिक्युलर गांवसून भायर वयता पळय देन दे टेंड टू स्टे एट दॅट पर्टिक्युलर विलेज ऑर सिटी आनी जेन्ना कितें देवाचें कार्य आसता जात्रा आसता तेन्ना लोक सगळे वांगडा येता. हेकाच लागून ती लायक गोंयची आमची स्पेशलिटी जात्रेची लायक सगळ्या जी फॅमिली आसता पळय लायक जी सगळे कडेन रावता गोवाच्या खंयच्या एरियेक गोंयच्या भायर तांकां परत त्या गांवांत हाडटा आनी देवाचो उत्सव सेलिब्रेट करपाक परत एनकरेज करता. सो फुडली पिढी सुद्दां आहा पळय तांकांय खंय ना खंय ती मॅसेज पास ऑन जाता आमचो हो देव आमचो हो ग्राम देवत हेजी आमी पुजा करपाक जाय सकाळीं उठले काय त्या ग्राम देवतेक आमी उलो करपाक जाय. ही सगळी अशी एक ट्रेडिशन आसता हो. ओके माझ्या मनान बेसिकली तोच क्वेश्चन येयलेलो की गोंयान आमी जात्रा कित्याक सेलिब्रेट करता ते बट हितून ऑलरेडी हांव विचारच्या पयलीं तुवें म्हाका आन्सर केलें. सारकें आनी जो बेस्ट पार्ट आसता पळय लायक जेन्ना जात्रा स्टार्ट जाता आमच्यो गोंयच्यो तेन्ना तूं पळयलां आसतलें खाजें बीन येता. सो खाजें सुद्दां न्हू थंड दिसांनी बेसिकली अशें म्हणू शकता की हांव जात्रा इनकम्प्लीट आसता विदाउट खाजें. आनी अशें म्हणटा लायक की लायक कोणी जेन्ना खाजें घरा व्हरता तो देवाचो प्रसाद म्हणून व्हरता पळय एक्चुअली तो प्रसाद आसना बट असो आमचो तो आमी हें केला की लायक खाजें प्रसाद म्हणून घरा व्हरता एक तो डिफरंट एक कॉन्सेप्ट असो जाल्लो आसा. आतां पळय देवूळ आसा जे आमचे आजोबाचे जे ट्युरिस्टांक हाडटा सगळ्या वेगवेगळ्या वाठारांतसून लोकांक हाडटा बट खंय ना खंय जी देवाची ख्याती सुद्दां आसा पळय ती खंय ना खंय अशी वाडोवपाक जाय आसता. आनी ती ख्याती आमी लायक
अवेअरनेस आमी स्प्रेड करूंक जाय. त्यो ख्याती आमी लायक आमच्या व्हिडिओसून आमी स्प्रेड करूं शकता. ट्राय करता. ट्राय करता तुमच्या खातीर. जशी तुमी एफर्ट घेवन हो व्हिडिओ तुमी लायक करा, शेअर करा, या चॅनलाक सबस्क्रायब करा आनी तुमच्या फ्रेंड्स आनी फॅमिली वांगडा तुमी इवन शेअर करा आनी तुमी सुद्दां थंय वचोन तुमी कंटेंट करूं शकता आनी देवाची जी ख्याती आसा पळय तुमी शेअर करूं शकता तुमच्या वॉटेवर हुएवर तुमची फॅमिली फ्रेंड्सां वांगडा. म्हाका एक सांग, आजोबा म्हटल्यार कोण? सो पळय आतां म्हाका एक सांग, जेन्ना वर्ड येता पळय आजोबा, लायक तूं कितें म्हणून रिलेट करूं शकता? एज पर म्हाजी नॉलेज आसा न्हू पळय, तितूंतल्यान हांव म्हणूं शकता की आजोबा म्हटल्यार म्हजो आजो. सारकें. आनी जो आजो लायक ग्रँडफादर आसता पळय, तेजें काम कितें आसता? लायक गायड करपाक, तुजें रक्षण करपाक, बिकॉज ही इज द एल्डर पर्सन. हम्म. ही वील गायड यू, ही वील प्रोटेक्ट यू. सो लायक तुका तो गायड करूं शकतलो, लायक पाथ दिता, अशें कर, तशें करूं नाका, तुका तुजें रक्षण करतलो, जेन्ना जेन्ना गरज पडटा पळय तेन्ना रक्षण करतलो, अशें आसता लायक फॅमिलीन सुद्दां. तसोच देव आजोबा आसा, तेजें नांव आसा आजोबा. मिनींग लायक ही इज द प्रोटेक्टर, ही इज द सेवियर आनी ही लिसन्स टू पीपल. लायक जे देवा कडेन कितें मागता, लोक ते आयकता, तेंचे विशीस फुलफील करता. देवाक जेन्ना उलो घालता पळय खंयचेय संकटान आसूं तेन्ना देव पावता. जशें तुमकां स्टार्टींग सांगलेलेंच आसा, नुस्तेकार जेन्ना दर्यार वयता देवाक उलो घालता तेन्ना देव तांकां पावता आनी रिटर्न सेफली जे शोर आहा पळय जागे जमनीर हाडटा रिटर्न ताका प्रॉपर त्या लोकांक. वाव. वन ऑफ खूब द हय. ब्युटिफूल टेम्पल्स हांव म्हणूं शकता गोंयचे. आनी तुमी जर अजून मेरेन त्या टेम्पलान अजून विजीट करूंक ना जाल्यार शुअर शॉट वचोन पळयात सारकें. आनी थंयसरल्यो ज्यो वायब्स आसा न्हू पळय त्यो फील करून पळयात. आमी सांगूं शकना की जेन्ना आमी विजीट केलो एवरी टायम आमी जेन्ना विजीट करता न्हू पळय तेन्ना त्यो वायब्स आसता न्हू पळय त्यो खूब खूब म्हणल्यार खूब एवरी टायम त्योच वायब्स आमी फील करता आनी त्यो एक पॉझिटीव अश्यो वायब्स आसता. म्हाका एक सांग, हांव फक्त जात्रेच्याच दिसांनी ह्या देवळान वचूं शकता? कित्याक जर कितें कोणाकूय आतां कितें अडी अडचण येयल्या न्हू जाल्यार तो जात्रेच्या दिसांनी जर ताका फावूंक ना जाल्यार बेसिकली तो मनीस केन्ना वचूं शकता? पळय तशें कांयच ना की लायक तुवें जात्रेत कडेन वचपाक जाय, बट जात्रे कडेन खंय ना खंय तूं म्हणूं शकता की लायक एक तो सेपरेट पावर असो आसता, एक उर्जा आसता की देवाचो तो पर्टिक्युलर डेज आसता, जात्रेचे वर्साचे दीस आसता. आनी नॉर्मली देव आजोबा सुद्दां आसा पळय तो राखणदार. आनी राखणदार जशें तुमकां खबर आसा तेंचो दीस आसता पळय ते बुधवार आनी आयतार. सो बुधवार आनी आयतारचे तुमी केन्नाय सकाळचे सांजचे केन्नाय वचूं शकता, देवाचें दर्शन घेवं शकता. देवूळ बेसिकली 24/7 ओपनूच आसता. हय, लायक हे वन ऑफ द बेस्ट Best पार्ट part. आसा ह्या देवळाचो. हय. सो तुमकां दिसलें की बाबा ह्या टायमार बसून ऑलमोस्ट 6 जाल्लेली आसा सद्या पयलीं, हय. सो 6 बसून तुमकां वचोंक कशें दिसलें जाल्यार बसून तुमी वचों शकता. सारकें. सो देवूळ ओपन आसता, बट खंय ना खंय गेट बीन बंद केल्ली आसतली. बट कितें आहा की देवूळ सगळ्या सायडीसून ओपन आसल्या कारणान तुमी देवाचो कसोय दर्शन घेवं शकता. देवूळ खूबच ब्युटिफूल आसा आनी तुमी थंय नक्कीच वचा आनी देवाचें दर्शन घेया. आय होप आयच्या आमच्या ह्या व्हिडिओन आमी एक प्रॉपर इन्फॉर्मेशन तुमकां एक पास ऑन केल्ली आसा आनी देव आजोबा आहा पळय तेंची ख्याती आसा पळय ती सुद्दां आमी तुमकां सांगलेली आसा आनी जी इन्फॉर्मेशन बऱ्या भाशेन आमी तुमकां सांगलेली आसा. आनी जर तुमकां हो व्हिडिओ हेल्प जाला जाल्यार चॅनलाक सबस्क्रायब करा, लायक करा आनी शेअर करा.